गोंय राज्यांतल्या भाजप सरकारान व्हड घडणुको घडल्यात. काँग्रेसींतल्या 10 आमदारांनी काँग्रेस विधिमंडळ गट भाजपान विलीन केल्ल्यान भाजपाच्या आमदारांची संख्या 17 वयल्यान 27चेर गेल्या. कुठ्ठाळेची आमदार अलिना साल्ढाणा भाजपान एकटीच बायल आमदार आशिल्ली. पयलीं पर्रीकर सरकार घडयतना आनी उपरांत प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल सरकार घडयतना तिचो मंत्रिमंडळान दोनय फावट आस्पाव करूंक नाशिल्ल्यान कुठ्ठाळेचे तिचे मतदार बेजारल्यात. आतां परतून मंत्रिमंडळान बदल करपाचे आसात तेन्ना आमदार अलिना साल्ढाणाक मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी मतदार करतात. आमी जेन्ना लोकांच्या दारांनी भोंवतात तेन्ना आमी म्हाका जाल्यार म्हाज्या वाड्यार जेन्ना भोंवतात तेन्ना लोक म्हाका सदांच सांगता की मॅडमीक मिनिस्ट्री मेळना रे पण आतां वेळ येयल्लो आहा. म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी भरपूर सगळे BJP वाटेन आहा तेंचेर ते अन्याय जावपाक जायना म्हणून आमच्या आमदाराक मिनिस्ट्रान घेवपाचें हीच हांव सरकारा कडेन मागणी करता आनी आमच्या लोकांच्या वटेन हांव सांगता की आमच्या मॅडमीक मिनिस्ट्री दिवपाची. अशें दिसता की सगळे मिनिस्ट्री रिशफलिंग जातले अशें आमी बी आयकलां. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी एक मिनिस्ट्री आमचे मॅडम अलिनाक दिवची. कारण तुमी पळयलां आसतलें की कुठ्ठाळे वाठारांत खुबशी नाराजगी आसा थोड्या लोकांची की जितकी स्पिडीन कामां जावपाक जाय तितकी जायना आनी मे बी बिकॉज शी इज नॉट हॅविंग एनी मिनिस्ट्री. समज मिनिस्टर समज आशिल्ली ती जाल्यार शी कूड हॅव डन इट व्हेरी फास्ट आनी स्पिडी वे. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी मिनिस्ट्री आमचे मॅडम एलिनाक दिवची अशें. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅडम आसा ती आतां सिन्सियर आसा, क्लीन आसा आनीक BJP वांगडा प्रामाणीकपणे आसा. आतां म्हाका दिसता आतां जाय जाण काँग्रेस पार्टी सोडून येयल्ले आसा तांकां खूब जाणां आतां मिनिस्ट्री मेळपाचें आसा आनी म्हाका अशें दिसता खंय तरी जे आमचे प्रामाणीक आसा तेंचेरूय खंय तरी अन्याय जावपाक जायना. ताका लागून हांव म्हणटा कितें तांकां जेन्ना मिनिस्ट्री दिता तेन्ना आमचे जे कोण अशे पार्टी फाटल्यान रावले आसा जे प्रामाणीक रावले आसा आनीक इवन महिला ती आसा आमच्या वांगडा आसा ते म्हाका दिसता महिलांचेर खंय तरी अन्याय जावपाक जाय म्हणून जेन्ना आतां तांकां खंय मिनिस्ट्री करतली तेन्ना आमच्या मॅडमीक खंय तरी एक तेणी एक मिनिस्ट्री दिवची अशें आमची एक मागणी आसा.